आमचो खूप वर्साचो डिमांड आसलेलो की रस्त्याक हॉटमिक्स जावचे म्हणून आणि आमच्या भाईच्या प्रयत्नान हॉटमिक्स जालो. माझ्या माहिती प्रमाणे हे रोडाक हॉटमिक्स 2012 केलेले, त्याच्या उपरांत कोणी हे लक्षच घालूंक ना. ते आम्ही आमचे वार्डाचे सगळे ग्रामस्थ तसेच गावातले लोक काळजातल्यान आमदाराचे आमचे देव बरे करूं म्हणटा. मोर्जे विद्याप्रसाद हायस्कूल जंक्शन टू खीण मोर्जे खीण हे हांगासर फावंडेशन स्टोन घालपाक म्हणजे हॉट मिक्सिंग सुरवात करपाक लागून येयल्यात. आमच्या मदीं आमचे गांवचे सरपंच मोर्जे गांवचे सरपंच पंच मेंबर मुकेश गडेकर, फटू शेटगांवकर आनी इतर आमचे सगळे कार्यकर्ते आयज हांगासर जमल्यात ह्या कामाक. कित्याक खूब तेंप जालो सगळे हांगासर स्थानीक आसले आनी आमचे सगळे इवन पंचायत हे काम बेगिनात बेगीन जावचें. कित्याक हांगासर गांवचे एक स्कूल आसा, तशेंच मोरजाय देवूळ आहात आनी प्रत्येक जण ल्हान भुरग्यांक जावं किंवा ज्येश्ठ नागरिकांक हांगा त्रास जातालो. ताका लागून ह्यो आयज आमी 3,20,00,000 टेंडर आयज काम आमी सुरवात करतात. ह्यो टोटल लेंथ वायज 5.5 किलोमिटर आहा, म्हणजे लेंथ वायज पळोवंक गेल्यार 1.5-2 किलोमिटर आहा. पूण इंटरनल बारीक बारीक रोड्स आहात ते आमी सगळे हॉट मिक्सिंग आनी रिपेरिंगेक घेतलेले आसात. आनी तेतून 200 मिटराचे प्रोटेक्शन वॉल आहा, 900 मिटराचे ड्रेन आहा, तशेंच 5 क्रॉस ड्रेन्स आहात. आनी ह्यो पयलीं आयच्यान सुरवात करतले रिपेरिंग करपाक आमी सगळो, आनी त्याच्या उपरांत हॉट मिक्सिंग जातले. हे टोटल वयतले सत्पुरुष देवळा कडेन इंटरनल रोड, तसोच साईबाबा देवळा कडेन तो इंटरनल रोड, म्हणजे एंटायर स्ट्रेच आहा तो सगळो रिपेरिंग करून हॉट मिक्सिंग करतले. तेतून ह्या टेंडरान आमी गावडेवाडाचो थोडोसो स्ट्रेच आहा रोडाचो तो हेतून इन्क्लूड केला, सो तोय हॉट मिक्सिंग जातलो. ह्या 2.5 ते 3 किलोमिटराचें इनॉग्रेशन आयज आमी करतात. बेगीच आमी खीण टू न्यू वाड्या जंक्शनाचे करतले, मे बी नेक्स्ट वीक म्हटल्यार जातले. कारण जी फायली सगळे प्रोसेस करून जेंच्यांनी आमदारान आमच्या पास करून हाडल्यात. सो हो रस्तो एक्चुअली सांगपाचें म्हणजे ह्या रस्त्याक हॉटमिक्स कार्पेट आसा, सो हो रस्तो बेगा नेक्स्ट वीक म्हटल्यार काम एक्चुअली ते स्टार्ट करतले. बाकीच्या दोनूय रस्त्याक कल्वर्ट आसात, क्रॉस ड्रेन आसात, सो ताका टायम वयतलो आनी मनसून लागीं पावल्या कारणान मे बी ते फुडें पावूंक शकतात. पूण काम जितकें बेगा जातलें तितकें बरें, कारण पावसान खंय खंय कल्वर्ट जाय. आतां हांव साहेबा कडेन उलयतालो की ह्या रस्त्याकूय एक नितीनाच्या जो ट्रान्सफॉर्मर आहा थंय एक कल्वर्ट जाय, तोय घेतला तेंच्यानी, बरी गजाल. कारण जे गेल्या वर्सा पायप घालपाक खुबसो त्रास जातालो, आनी जर कल्वर्ट एकदां घेतलो काय प्रॉब्लम सॉल्व जाता.